नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळ आयोजित कोकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळीक हांव काजल पार्सेकर तुमकां सगळ्यांक व्हडा काळजांतल्यान येवकारता. प्रत्येकाचे जिणेंत वाचन हे खूप महत्वाचे असता. मनशाच्या बौद्धिक विकासाची बुनयाद वाचना वरवीं घट जाता. मनशाचो वाचनाचेर गाभो आसप खूप गरजेचो. तरणाट्यांनी वाचनाक लागीं करून तांचो सर्वांगीण विकास जावचो, तांकां वाचनाची गोडी लागची आनी अशा तरणाट्यांक एकठांय हाडून ह्या मंचा वरवीं ह्या माची दिवपाच्या उद्देशान हो उपक्रम चालीक लायला. गोंयच्या असंख्य कोंकणी पुस्तकांचेर सादरीकरण, चर्चा, कार्यावळी ह्या मंचा वरवीं आयोजीत जातात. आयज 7 मार्च कोंकणी साहित्यांतले विचारवंत तशेंच नामनेचे साहित्यीक सगळ्यांच्या काळजात घर करून रावपी सर्गेस्त रवींद्रबाब केळेकार हांची जयंती. कोंकणीक यशाच्या उंचेल्या तेंगशेर पावोवपाक तांच्यांनी उपाट वावर केल्लो आसा. रवींद्रबाब जरी आज आमच्या मदीं नात तरी तांचे अस्तित्व आपल्या साहित्याच्या माध्यमांतल्यान ते आमच्या मदीं दवरून गेले. तरणाट्यांक तशेंच समाजाक तांचे लेखन उर्बा दिता. गोंयाक ताचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व, कोंकणी भास आनी स्वाभिमान दिवपाचे शणै गोंयबाबान पळयल्ले सपन फळादी करपाक तांच्यांनी उपाट वावर केल्लो आसा. ह्या संघर्शाच्या वावराक विचारीक बसका दिवपाच्या उद्देशान तांच्यांनी केल्ले लेखन मुखार तांच्या साहित्याचे मुखेल साधन जालें. तांचे लेखनात सगळ्या विशयांक सुवात आसा. गोंय, भारत, संवसार हो तांच्या लेखनाचो आवाज. तांच्यांनी निबंध, कथा, कादंबरी, नाटक, एकांकिका तशेंच चरित्र ह्या साहित्य प्रकारा खातीर आपले भोव योगदान दिल्लें आसा. पूण प्रबोधनकारी आनी गांधी विचारांक पूरक असो निबंध हो साहित्य प्रकार तांच्यांनी चड बरयलो. तांच्या साहित्या खातीर तांकां जायते भोवमानूय फावो जाला. 1973 आनी 76 वर्सा गोवा कला अकादमी पुरस्कार फावो जाला. 1974 वर्सा कोंकणी भाषा मंडळाचो पुरस्कार फावो जाला. 1977 वर्सा साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. जाल्यार 1992 वर्सा कोंकणी साहित्य रत्न पुरस्कार फावो जाला. अशें तांच्या साहित्या खातीर तांकां जायते पुरस्कार फावो जाला. तांचे संग्रह, निबंध संग्रह म्हळ्यार समिधा, ओथांबे, घुसपल्ले जानवे, आमोरेर आनी अगळ-पगळ. अशें आमचे माये मोगाचे सर्गेस्त रवींद्रबाब केळेकार. रवींद्रबाबांची वळख तांच्या उतरांनी करची म्हळ्यार ते रायटराचे आनी फायटराचे जिवीत जगले. तांच्या ह्या जयंती निमतान आयज तांच्या साहित्याचेर हांगा चर्चा जावची आसा. ह्या कार्यावळीक आमकां वांटेकार म्हूण राबल्यात सहाय्यक प्राध्यापक नरेश नायक, शिक्षक अभिजीत पागी, जाल्यार आमचे तिसरे उलोवपी आसात रजत हेगडे. सगळ्या मानेस्तांक परत एकदा येवकार. तर वेळ वगडाय नासतना आमी आमच्या कार्यावळीक सुरवात करूया. पयले सुवातेर आमच्या मदीं आसात सहाय्यक प्राध्यापक नरेश नायक सर. ते आयज समिध्या हे निबंध संग्रहाचेर आपले उलोवप करतले. तांची वळख करून दितना सर नरेश नायक सद्या गोंय विद्यापिठांत शिकयतात. तांच्यांनी कोंकणी विशयांतल्यान आपणालें शिक्षण पुराय केलां. तांकां 2014 वर्सा तांच्या गांवमन ह्या कथा संग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. तशेंच 2018 वर्सा डॉक्टर माधवी सरदेसाय युवा शिक्षक पुरस्कार फावो जाला. 2010 वर्सा कोंकणी भाषा मंडळाचो पुरस्कार फावो जाला. तांच्यांनी वेगवेगळ्या कार्यावळींनी आपली शोध प्रबंधां सादर केल्यात. तशेंच मासिकांनी लेगीत आपणालें बरप केलां. सरांची वळख करून दिता तितलीच कमी. येवकार सर, तुमी तुमचें उलोवप सुरू करूं शकतात. नमस्कार. देव बरें करूं काजल. कोंकणी भाषा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले आयच्या चर्चेक श्री अभिजीत पागी, रजत हेगडे, काजल आनी हेर सगळे जे मानेस्त आसात
त्यांका माझो नमस्कार. आयज कोंकणीचे एक ज्येष्ठ साहित्यिक, विचारवंत, भारतीय पावण्याचे लेखक सर्गेस्त रवींद्र केळेकार हांची जयंती. रवींद्र केळेकार हांकां म्हजें नमन. तशें पळोवंक वचत जाल्यार रवींद्र केळेकार हांचे साहित्याची जेन्ना आमी परिभाशा करतात, त्या साहित्याचे संदर्भान आमी जेन्ना वाचन करतात तेन्ना आमकां एक गजालीचो दिश्टावो घडटा की वाचन म्हणल्यार कितें, साहित्य म्हणल्यार कितें. ज्या साहित्याचें वाचन जाल्या उपरांत निश्चितूच जिणेच्या पावला पावलाक तेचो आमकां आधार जाता. अशें हें साहित्य, अशी रवींद्रबाब केळेकार हांच्या साहित्याची वळख आसा. जांकां कोंकणीचो पयलो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त, तशेंच पयलो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक म्हणून तांकां मान फावो जाला. कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य, कोंकणी संस्कृताय हाचो ध्यास घेवन कोंकणी भाशे खातीर लेखणी आपली बरयली आनी कोंकणी भास साहित्याच्या मळार अजरंवर करून दवरली. म्हाका दिसता वैचारीक निबंधाचे वा वैचारीक साहित्याचे मुळावण जें आसा तें रवींद्र केळेकार हांणी घालें. निबंध आनी जीवन हांचो असो एक सोबीत विचारांचो सांगोड म्हळ्यार रवींद्र केळेकार हांचें साहित्य. मागीर ते खंयचेंय पुस्तक आमी वाचूं, समिधा वाचूं, आमोरेर वाचूं, कशाय मधुर वाचूं, घुसपल्ले जानवे वाचूं, निश्चितूच दर एका निबंधान जिविताचे दर एक प्रसंग आमकां अणभवपाक मेळटा. ओथांबे सारक्या पुस्तकांतल्यान जिविताचो सार आमकां दिश्टी पडटा आनी अशें हें जिविताचें पुराय तत्वज्ञान सादर करपी वा आपल्या साहित्यांतल्यान अभिव्यक्त करपी साहित्य, त्या साहित्याचेर चर्चा करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. त्या खातीर हांव सुरवातेकूच कोंकणी भाशा मंडळाक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या खास दिसाक रवींद्रबाब हांचे आमी मुद्दम याद करतात, कारण म्हाका दिसता आतां काजलान सुरवातेक म्हटलेलें की रवींद्रबाब हांच्या साहित्यान गोंय, भारत, संवसाराक सुवात आसा. जाल्यार हांव म्हणटलो रवींद्रबाबांच्या साहित्याक आनी रवींद्र केळेकार हांच्या विचारांक गोंयकारांच्या जण एकल्या कोंकणी मनशाच्या काळजांत सुवात आसा. आनी हे आमकां हेची जाणीव आमकां केन्ना जातली जेन्ना आमी ताचें साहित्य वाचतले, तें साहित्य आमी पचयतले आनी तेन्नाच आमकां खऱ्या अर्थान ताची साहित्याची, ताच्या विचाराची वा ताका जो दिश्टावो जो आशिल्लो कोंकणी भाशेच्या संदर्भान हाची आमकां जाणीव जातली. आयज हांव विशिश्ट एका पुस्तकाचेर खास करून उलयतलो. रवींद्र केळेकार हांच्या समिधा वैचारीक निबंध पुस्तकांत दिसपी जिवनाचे आयाम जे आसात तांच्या संदर्भान हांव उलयतलो. आमी जाणात तांच्या पुस्तकाचेर चर्चा करतलो जाल्यार दिसाचे दीस पावचे नात. कितलेशे साबार परिसंवाद जाल्यात, त्याच्या साहित्याचेर PhD जाल्यात. आनी तातूंतल्यान एक गजाल कळटा, कितले खणटा तितले तांच्या साहित्यान आमकां सदांच मेळटा. पूण खूब कमी वेळा भितर एका पुस्तका भितर पुस्तकाचेर उलोवप तशें शक्य ना. पूण शक्यतो कांय मोजकेच निबंध घेवन आनी त्या निबंधांतल्यान एक जिवनाचो आयाम जो आमकां दिश्टी पडटा आनी त्या जिवनाच्या आयामाची खोलाय आमकां तांच्या निबंधान कशी जाणवता हाच्या संदर्भान हांव उलोवपाचो हांगा प्रयत्न करतलो. तांचें साहित्य म्हळ्यार विचार करप आनी वाचप्याक विचार करपाक लावप हो मंत्र आमकां तांच्या दर एका पुस्तकान वा दर एका लेखान दिश्टी पडटा. संविधा हें पुस्तक खरें म्हटल्यार 1996 वर्साक उजवाडाक आयला. पण आयज जेन्ना हें पुस्तक आमी वाचतात तेन्ना खंय तरी त्या पुस्तकांतले लेख आसात, विशय आसात वा जे विचार मंथनाचें चिंतन आयलां तें पळयतकच दिसता खंय तरी आशी कुशीक आयजूय ज्यो गजाली घडटात, आमी अणभवतात, आमी पळयतात, असो दूरदृश्टी आशिल्लें हें तेंचें लेखन. आनी ताका लागून म्हाका दिसता विचार करप आनी वाचप्याक विचार करपाक लावप हो मंत्र तेंच्या दर एका साहित्य कृतीन आमकां सदांच जाणवता. आमी जाणात जिवनाची बुन्याद ही विचाराच्या भांडवलांचेर अवलंबून आसता. जितले प्रतिकात्मक, जितले सकारात्मक विचार आनी जितले आमी सकारात्मक विचारां घेवन फुडें वतले तितलो आमी सकारात्मक जातले, आमचो समाज सकारात्मक जातलो आनी समाजाक जी खरी आयज जी गरज आसा, बरेचशे फावटी आमी नकारात्मक गजाली कडेन वतात, अशा वेळाचेर ह्या साहित्याची ही जी बुन्याद आसा. म्हणून म्हाका दिसता जिवनाची बुन्याद ही विचाराच्या भांडवलांचेर अवलंबून आसा हाची जाणीव आमकां हे लेख, हे निबंध आमकां करून दितात. हे वैश्विक सत्य तत्व
आणि सत्य या पुस्तकांतल्यान आमकां सदांच व्यक्त जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. दर एका पुस्तकान वा दर एका लेखान समाज हो केंद्रबिंदू आसा. निश्चितूच खंयचोय साहित्य प्रकार आसूं, समाज हो केंद्रबिंदूच आसता. पण त्या समाजाक केन्ना केन्नाय त्या समाजाक कितें जाय आनी कितें नाका फक्त त्या काळापुरतें वा त्या वेळापुरतें न्हय, तर फुडाराचो दृश्टिकोन दोळ्या मुखार दवरून, फुडाराची दूरदृश्टी दोळ्या मुखार दवरून जे साहित्य निर्मणी जाता, जी साहित्याची निर्मिती जाता, ती साहित्य निर्मिती सदांच आमच्या काळान, आमच्या समाजान घर करून रावता. म्हणून 96 तरी पुस्तक आयले तरी विचार परिस्थिती वेगळी आसा, विचार तेच आसात. ज्या विचाराचो दर एका मनशाक आमकां फायदो जाता, आयज त्या विचारांचो आमी खरें म्हटल्यार पावला पावलाक त्या गजालीचो आमी वापर करपाक जाय. मनीस एक समाजातलो महत्वाचो घटक. सैम आनी समाजाच्या ह्या घटकाच्या आदारान मनीस कितें करता आसत जाल्यार मनीस सामाजीक जीण आपली रंगोवपाचो यत्न करता, सामाजीक जीण आपली फुलोवपाचो प्रयत्न करता. आनी अशेच आयाम आमकां ह्या पुराय पुस्तकान पळोवपाक मेळटात. लेखक स्वता हे वैश्वीक पावण्यावेले विचार बनतात. वैश्वीक पावण्याचे संदर्भ आमकां त्याच्या हातून मेळटात, जे वैश्वीक संदर्भ जण एकल्या धर्तरे वयल्या मनशाक लागू जातात. कांय वेंचीक निबंधाचेर निश्चितूच कारण वेळाचे बंधन आसा, कांय वेंचीक निबंधाचेर हांव हांगा उजवाड घालपाचो प्रयत्न करतलो. पण एक समान सूत्र, एक वैश्वीक सत्य, एक वैश्वीक तत्व आमकां ज्या निबंधांनी दिश्टी पडटा, ताचे समानताय आमी ह्या पुस्तकांतल्यान सोदपाचो प्रयत्न करूया. ह्या निबंधांतल्यान समाजशास्त्राचो अभ्यास आणि तत्वज्ञान आमकां जाणवता. निमाणें समाजशास्त्र म्हणजे कितें? ज्या समाजान ज्यो गजाली घडटात, समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकाच्या आदारान घडटात, त्या घटकाचो जेन्ना आमी बारीकसाणीत वेगवेगळ्या शास्त्र जेन्ना आमी अप्लाय करतात त्या गजालीक, आणि त्या शास्त्राचो आधारान आमी ताचो अभ्यास करतात, हे समाजशास्त्र. आणि हे जे तत्वज्ञान जे आसा, ते तत्वज्ञान आमकां त्या समाजाच्या बुन्यादींतल्यान आमकां मेळटा. हळूहळू काळांतरान ते विकसीत जाता, प्रगल्भ जाता, आणि ताचो वापर समाजाच्या उदरगतीत, मनशाच्या उदरगतीत काळांतरान मनीस करीत रावता. ह्या पुस्तकांतले कांय विशय जे आसात, घडये ते विशय आमकां सामान्य दिसत, पूण जे विशय जिणेक लागींचे आसात, जिणेक म्हत्वाचे आसात, ते ल्हान धरून जाणट्या मेरेनच्या मनशाक, ल्हान धरून जाणट्या मेरेनच्या पिरायेच्या लोकांक ते लागू जातात. आणि ताचो आधार जो आसा तो जण एकल्यान घेवचो अशें म्हाका निश्चितूच दिसता. संवेदनशील सामाजीक विशयांतल्यान ह्या समिता पुस्तकांतल्यान लेखकान आमच्या मानसशास्त्राचो अभ्यास केला. कारण खंयचीय साहित्य कृती आसूं, त्या साहित्य कृतीचे समाजशास्त्रा वांगडा मानसशास्त्राचो अभ्यास जावप, मानसशास्त्राचो विचार करप, आणि मानसशास्त्राचोच विचार करून खंयचोय साहित्यीक लेखक ताचो सोद घेवपाचो प्रयत्न करता. हो सोद आमकां ह्या पुराय निबंध संग्रहान वा ह्या लेखांनी दिश्टी पडटा. एक खूप महत्वाचो निबंध हांवें सुरवातेकूच घेतला, तो म्हटल्यार समिता ह्या वैचारीक निबंध संग्रहांतलो भावार्थाची बुन्याद. आयज भावार्थ कितलो आसा, खंय आसा हाचो विचार करपाचे आमचेर तशें पळोवंक जाल्यार मनीसपणाच्या नदरेन विचार करपाचो प्रसंग आसा. आनी सदांच आमकां दिसता भावार्थ कितलो दवरचो, कसो दवरचो. पण एक गजाल हांगा मुखेलपणान सांगपाक जाय, भावार्थ ही मनशाच्या जिविताची बुन्याद, मनशाची पुराय जिविताची जी बुन्याद आसा ती भावार्थाचेर अवलंबून आसा. अरे भावार्थ आसा म्हण समाज आसा, समाज आसा म्हण संवसार आसा. पण हो आयच्या काळाक जर आमी विचार केलो जाल्यार भावार्थ कितलो आनी कसो दवरचो हो प्रश्न आमकां निश्चितूच येता. पण निमाणें आमकां भावार्थ दिता कितें आसतलो जाल्यार भावार्थ आमकां जगपाक धीर दिता, आमकां आधार दिता. कारण आमच्या वाट्याक जेन्ना जेन्ना वायट प्रसंग वा बऱ्यो वायट गजाली येतात, त्या वेळाचेर देवाचेर आशिल्लो भावार्थ, आपल्या मनशाचेर आशिल्लो भावार्थ, आपल्या आशी खुशीच्या मनशाचेर आशिल्लो भावार्थ, आपले मानपी मनशाचेर आशिल्लो भावार्थ, हो भावार्थ आमकां धीर दिता, आमकां बळगें दिता. आनी ताका लागून म्हाका दिसता मनीस कितलोय बुद्धिवान आसूं, पूण फक्त बुद्धिमान आसून जावचो ना, ताका भावार्थ जाय. त्या भावार्थाच्या आधाराचेरूच तो सत्याचो सोद घेता. तशेंच भावार्थ नासतना लेखक स्वता हांगा म्हणटा की भावार्थ नासतना जगप कठीण, अशक्यच ना. घडये जण एकल्याच्या अनुभवान तो भावार्थ कितलो दवरचो, कसो दवरचो हो प्रसंगाप्रमाणे जण एकल्याच्या वाट्याक निश्चितूच येता, विचार करपाक लायता. पण म्हाका दिसता की भावार्थ कुशीक काडीत जाल्यार भावार्थ हो खूप महत्वाचो आसा. भावार्था शिवाय आमची जीण जगप
खूब आमकां कठीण दिसता. आनीक ह्या भावार्थांतल्यानूच एक नवें निर्माण जावपाची तांक, एक नवें निर्माण जावपाची शक्त जी आसा ती आमकां सदांच हो भावार्थ दिता. आनीक एका निबंधाचे हांव मुद्दम उल्लेख हांगा करतलों तो म्हटल्यार देवाची इत्सा. देवी संकल्पनेन तशें पळोवंक गेल्यार आमच्या समाजान खूब म्हत्व आसा. निमाणें देवी संकल्पनेन आमकां कितें दिलें जाल्यार समाज वेवस्थेच्या संदर्भात नियंत्रण दवरलें, ताबो दवरलो. त्या देव ह्या संकल्पनेक मानून आमी बऱ्योचश्यो गजाली त्या देव धर्म ह्या संकल्पनेक भिवन आमी कांय बरें वायट ह्या गजाली कडल्यान आमी पयस रावले. आयज काळांतरान ताचेर परत विचार करपाचो प्रसंग मनशाचेर आयला. आनीक एक महत्वाचो खूब महत्वाचो आयाम ह्या निबंधांतल्यान लेखक आमकां सांगपाचो प्रयत्न करता तो म्हटल्यार पुराय जिवितांत मनीस सुखा खातीर धडपडटा. जण एकल्याक दिसता आपल्यान आपूण सुखान आसचो, सूख म्हाज्या वाट्याक येवचें. आनीक बरेचशे फावटी आमी ह्या धडपडट्या प्रसंगांनी वा धडपडट्या अणभवांनी केन्ना केन्नाय बरे अणभवूय बीन आमी कुशीक दवरपाचो प्रयत्न करता. खुबशे जाणांनी खुबश्या विचारवंतांनी म्हटलां सुख आनी दूख म्हणजे तो जिवनाचो संगम. दोनूय मेळून जिवनाचे सुखाचो प्रवास आमचो सुरू जाता. पण अशा ह्या पुराय जिवनाच्या सुखाच्या प्रवास सुखदमय करपा खातीर जेन्ना आमी संघर्श करतात तेन्ना बरेचशे फावटी फाटली फुडली सुखाची कल्पना करून मनीस बरेचशे फावटी स्वता त्या वेळावेलो जो सुखाचो खीण आसा तो कसो वगडायता अशें सुंदर विवेचन म्हाका दिसता ह्या निबंधान आमकां केल्लें पळोवपाक मेळटा. समाज बदल्लो म्हणून दुख्ख सासणाची ना जावची ना अशा पद्दतीचे खूब महत्वाचे व्यक्त मत हांगा लेखक करता. आनी खरी गजाल कारण आमचो समाज बदल्लो म्हणून दुख्ख सासणाची कमी जावची ना, नाय जावची ना. दुख्ख चालूच आसतलें. म्हणजे जो मनीस समाज जल्माक आयलो तो जल्माक आयिल्ल्या मनशाक सूख आनी दुखाची जर चव कळना जाल्यार मागीर जिवन कसलें. आनी होच विचार म्हाका दिसता आमी जण एकल्यांनी घेवन जर पसयलो जाल्यार जिवना कडेन पळोवपाची जी आमचो जो दृश्टिकोन आसा तो निश्चितूच आमकां फायदो जातलो. कारण हे एक वैश्वीक सत्य आनी ह्या वैश्वीक सत्याचो सोद जो आसा तो हांगा निबंध ह्या निबंधांतल्यान लेखक घेवपाचो प्रयत्न करता. आनीक एक महत्वाचो निबंध आमकां हातूंत ह्या पुस्तकान मेळटा तो आत्महत्येचो अधिकार. आयकतूच खूब एक फावट आमकां वायट दिसता. खूब फावट आमी पेपर वाचतात, बातमी आयकतात, पळयतात आनी आत्महत्या सारको प्रकार जो आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणान समाजान घडटाय बी. आमकां वायट दिसता. आनीक आत्महत्येच्या संदर्भान खूब महत्वाचो म्हाका दिसता आयज आमी जाचो सामकी खऱ्या अर्थान ताका आमची गरज आसा आमकां तो विचार जो हांगा लेखक स्पश्टपणान आनी धाडसान सांगतात आनी ते म्हणटात मनीस जसो जगपाक धडपडटा तसो निर्शेवणी आयल्यार तो आत्महत्येच्याय बीन केन्ना केन्नाय भकीक पडटा. आत्महत्येच्या भकीक मनीस केन्ना पडटा सांगपाची गरज ना. मनीस निर्शेता, खर्शेता, ताका संवसार फुडें आपलो काय सोबलो कसो दिसता वा दोळ्या मुखार जेन्ना काळोख दिसता. पूण एक गजाल आमी हांगा विसरतात की दोळ्या मुखार जरी काळोख आयलो त्या काळखा फाटल्यान दिसाचें उजवाडाचें किरण हे किरण आमचे खातीर फाल्यां वा दुसरो दीस घेवन येवपाक शकता हाचो आमी विचार करपाची गरज आसा. हांगा लेखक एक खूब जिविताच्या संदर्भात एक तत्वज्ञान म्हणूया एक मत ते व्यक्त करतात आनी ते म्हणटात जे जिवीत आपले मानतात ते तांचे न्हय. खरी खबर कारण आमकां खूब फावटी संवय आसा. आमी म्हणटात आपल्याक म्हाका स्वातंत्र्य आसा, म्हाका अभिव्यक्ती करपाचें, म्हाका स्वातंत्र्य आसा, म्हाका उलोवपाचें, म्हाका जाय तें करपाचें. पण एक गजाल आमी विसरतात की म्हाका जाय तें करपाचें म्हणजे नेमकें कितें वा समाज वेवस्थे भितर आमी ज्यो गजाली करतात त्या वेळाचेर समाजांची आपली अशी एक चौकट आसा. त्या चौकटी भितर रावन मनीस स्वताच्या स्वातंत्र्याची अभिव्यक्ती करता आसतना दुसऱ्याचोय विचार करता काय कितें आनी करिना जाल्यार ताचो आमकां जगपाचो वा ते करपाचो अधिकार हांगा ना. आनी ताका लागून लेखक म्हणटात की सैमाची एक प्रक्रिया आसा जल्म आनी मरण. कारण जल्म केन्ना खंय कसो जल्माक येवपाचें कोणाच्याच हातीन ना. आनी ताका लागून लेखक म्हणटा की मरणय बी तशें पळोवचें जाल्यार आमच्या हातान ना. ती एक सैमाची प्रक्रिया आसा, नियतीची प्रक्रिया आसा. त्या नियतीच्या प्रक्रियेक आमी जेन्ना पाळो दितात तेन्ना आत्महत्या करपाचोय बीन अधिकार आमकां ना. अशें एक खूब महत्वाचें म्हणजे जिणेचें तत्वगिन्यानूच न्हय जाल्यार हांव म्हणटलो जगण्याचो धीर दिवपाचें विधान जें आसा तें विधान आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. हें जें सैमान स्वातंत्र्य दिलां तें कितें निमाणें जिवीत म्हणल्यार जगपाची इत्सा आनी इत्सा म्हणल्यार जिवीत.
ह्या दोगांचो सुंदर असो जर सांगोड घालीत जाल्यार म्हाका दिसता जण एकल्याचे जगणे जे आसा आमचे ते जगणे कितले सुंदर आनी सोबीत जावपाक शकता. इत्सा जगप म्हळ्यारच इत्सा, इत्सा म्हळ्यारच जिवीत. आनीक जगप हो जिविताचो हेतू आनीक दुसऱ्याक जगपाक दिवप हो धर्म. केन्ना व्हडलें तत्वज्ञान आमकां ह्या निबंधान पळोवपाक मेळटा पळय की हे म्हाका दिसता आयच्या समाजान जण एकल्या मनशान जर हे जण एकल्याच्या काळजान जर आमी दवरतात जाल्यार म्हाका दिसता खंयचेच मनशाक जगप कठीण जावचें ना, दुसऱ्याक जगपाकूय कठीण जावचें ना. आयज आमी हाचें भान दवरपाची गरज आसा. जशें म्हाका दिसता म्हाजें जगणें म्हाज्या जिवनाचो प्रवास सुखमय जावचो, समाजाचोय जावचो अशें म्हाका दिसपाक जाय, दुसऱ्याचोय जावचो असो म्हाका दिसपाक जाय. आनी तें जेन्ना आमकां दिसतलें तेन्ना खऱ्या अर्थान दुसऱ्याक जगपाक दिवपाक जाय, दुसऱ्याच्या सुखान दुसऱ्याच्या उमेदीन हांव वांटेकार जावपाक जाय, दुसऱ्याक हांव सूख दिवपाक शकता हाची जेन्ना जाणीव म्हाका म्हज्या मनांतल्यान जातली तेन्नाच खऱ्या अर्थान मनीसपणाचो धर्म जो आसा तो मनीसपणाचो धर्म आमी बाळगुपाक पावतली, सांबाळपाक पावतली. असो खूब म्हत्वाची म्हाका दिसता जिविताची खोलाय समजुपाक हो विचार घेवन आमी फुडें वचपाची गरज आसा. म्हाका लेखक आनीक एक कडेन थंय म्हणटात की जल्माक येवपाक जण एकल्या मनशाक कारण आसा. तशेंच जल्माक आयिल्लो जण एकलो मनीस ह्या विश्वान कितें ना कितें तरी आपल्या पद्दतीन तो योगदान दिता. खंय ना खंय तो कितें तरी आपल्या पद्दतीन तो काम करता, कसले तरी खंयच्या तरी गजालीन तो तातूंत हुशार आसता. फक्त ती हुशारी आमी योग्य कामाक, योग्य गरजेक आनी समाजा खातीर वापरपाची गरज आसा. दुख्ख येवंक जाय, दुख्ख आमच्या जिणेची प्रेरणा. दुःख मेळना जाल्यार कसलें सुख, आनी त्या जाल्यार आनी त्या सुखाचें आमकां कशें म्हत्व कळटलें होय विचार हो निबंध आमकां हांगा दिल्या शिवाय रावना. फुडल्या एका निबंधान खरेलो वेव्हार ह्या निबंधान वेव्हाराच्या संदर्भान लेखक भाश्य करता. आमकां वेव्हार म्हणटकच खुबशे फावटी प्रश्न पडटा, वेव्हार कितलो मेरेन खंय मेरेन दवरचो. खरोच वेव्हार हो वेव्हारा पुरतो आसचो, वेव्हार हो मनीसपणा पुरतो आसचो. आनी आयज जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना आयच्या परिस्थितीक आयच्या काळाक धरून जर विचार केलो जाल्यार आमी मनीस वेव्हारीक जालो म्हणटात. वेव्हारीक कितें जाला आसतलो काय? खरोच मनीस वेव्हारीक जाला काय खरोच मनीस परिस्थितीक आनी पोटा मुखार तो हतबल जावन तो वेव्हारीक जाला काय, असोय प्रश्न आमकां पडटा. पूण हो निबंध आमकां कितें सांगता, तो हो निबंध म्हणटा वेव्हार हो वेव्हार आसता, वेव्हार मनीसपणान हाडून जावचो ना. आनी मनीसपणान जर हाडीत जाल्यार मनीसपणाची एक जी आपली अशी एक वळख आसा, आपली अशी एक खाशेली वळख आसा, ती वळख काळांतरान ना जावपाक शकता. आनी ताका लागून ह्या वेव्हारांतल्यान लेखक म्हणटा की मनीस सगळ्याचें मोल दुडवान करूंक शकना. माया, मोग, मनीसपण, आपलेपण ह्या गजालीक आमी दुडू दिवंक शकनात, मोल करूंक शकनात. म्हाका कोण तरी आदार करता, म्हाका कोण तरी धीर दिता, म्हाका कोण तरी मार्गदर्शन करता, ह्या गजालीचें हांव कसो मोल करतलो. तर हांगा तो वेव्हार आमकां हाडपाक मेळचो ना. एक विचार म्हाका हांगा लेखकाचो ह्या पुस्तकान वाचता आसतना त्याच निबंधान मेळ्ळो. तो म्हणटा दुडवाक लेगीत समान मोल ना. कारण दुडवाक सुद्दां वाठारा प्रदेशा प्रमाणे प्रांता प्रमाणे वेगवेगळ्यो गजाली आसात. म्हणटकूच दुडवाक सुद्दां समान जर मोल ना जाल्यार आमच्या वेव्हाराक आमी मोल कशें दवरचें. जीवन आनी वेव्हार हाची खोलाय जी आसा हांगा आमकां दिश्टी पडटा. ती कितली आमी घेवची आनी ना घेवची ही जण एकल्यान हो निबंध वाचून थारावचो अशें म्हाका दिसता. कारण कांय बरेचशा गजाली कडेन आमचें भावनीक नातें आसता आनी त्या वेळाचेर वेव्हार जर येत जाल्यार त्या भावनीक नातें तुटपाचो वा भावनीक नातें बिगडपाचो बरेचशे फावटी आमी पळयलां, आमी अणभवला हें. आनी ताका लागून म्हाका दिसता वेव्हार हो कसो पद्दतीन खंयच्या नदरेन आमी पळोवचें आनी सगळ्या गजाली कडेन आमी वेव्हार करूं शकना तसो एक खूब म्हत्वाचो संदेश आमकां रवींद्र केळेकार ह्या निबंधांतल्यान आमकां दिता. आनीक एक दोन निबंध आसात, हांव वेळ जाल्लो आसा पूण थोडे भितर घेता. दोगांचोय संबंद तसो एकामेका कडेन लागींचो आसा. तो म्हणटा फाटल्यान कितें उरता आनीक मनशाची सुवात निमाणे मनशाक कितें कोण दाखयता. मनशाक फाटल्यान कांयच आमी म्हणटात की जल्माक आयिल्लो जण एकलो मनीस कोण नाल्यार कोणूय आसूं तो केन्ना तरी सोंपतलो, केन्ना तरी मरतलो. मागीर जिणेंतलें हें व्हड सत्य, कारण तें मरण हें व्हड सत्य. आनी ते खातीर सदांच मनीस एक गजाली खातीर धडपडटा, तो म्हणजे समाजा खातीर तो रावपा खातीर, समाजा खातीर तो उरपा खातीर, अमर रावपा खातीर तो प्रयत्न करता. तें काम मागीर तेच्या कार्यांतल्यान आसूं, तें काम मागीर तेच्या कलेंतल्यान आसूं, तें काम मागीर तेच्या लेखनांतल्यान आसूं. आयज रवींद्र बाब आमच्या वाचनांतल्यान आमचे मदीं आसात. सो जण एकलो मनीस निमाणें कितें दवरता वा समाजा भितर जगून गेल्या उपरांत कितें दवरपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार ते तेच्या कर्तृत्वान केल्लें कार्य जें आसा ते कार्यान आमी रावपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून रवींद्रनाथ टागोर सुद्दां म्हणटात की निमाणें समाजान मनशाचें उरता तें फक्त कर्तृत्व.
ते कर्तृत्व ज्यो करण्यो मनीस ज्यो करतात त्यो उरतात आनी तेका लागून मनशान बऱ्योच करण्यो करच्यो वायट करण्यो केल्यारूय मनीस उरता पूण वायटा परस बऱ्याक मनीस लोक चड समाज चड याद काडटा आनी म्हाका दिसता ते खातीर लेखकाचो एक हांगा संदेश आसा ते म्हणटा की मनीस निमाणें कांयच वांगडा घेवन वचना जे जीवन आमकां मेळटा तो कांयच घेवन वचना पूण जे जीवन जगता आसतना जिवनाक आपल्या जिवनाचो आदार करून आपली उदरगत करता आपूण आपल्या समाजाक विकसीत करपाचो प्रयत्न करता तो खऱ्या अर्थान समाजा भितर आपलें नांव दवरून फुडें वता वा सोंपता मनशाची सुवात मनशाक बरेचशे फावटी आमी कितें करतात की त्या गजालीची वैश्वीक संकल्पनेच्या संदर्भात जर आमी विचार करता आमी एक गजाल आमकां पटलेली की खंय तरी देव ही संकल्पना आसा आनी आमी मानताले बी बरेचशे फावटी आयज मनीस विकसीत जालो आनी विकसीत जावन हळू ताका दिसपाक लागलें की मनशाक दिसपाक की देवाची सुवात ती म्हजी सुवात बरेचशे लोक त्या जाग्यार सुवातेर पावपाचो प्रयत्न करपाक लागले आनी ताका लागून कशे पद्दतीचे परिणाम कितें जाले हें हांव तुमकां सांगपाची गरज ना पूण मनीस जेन्ना प्राकृत अवस्थेन आशिल्लो तो करता करता ताका तें कळूंक ना पूण तेन्ना सुसंस्कृत अवस्थेन जेन्ना पावलो ताका तें कळपाक लागलें वा सत्तेर येतकच मनीस ह्यो गजाली बऱ्योचश्यो गजाली तो विसरलो तो सुखासीन जालो आनी तें जाले उपरांत आयज त्या मनशाच्या जिविताचो जो सांगोड आसा तो यंत्राच्या बरोबर जाल्लो आमकां पळोवंक मेळटा आयचें युग यंत्राचें आसा डेफिनेटली काळा बरोबर नव्यो गजाली आपणावप यंत्र आपणावप ही गरज आशिल्ली पूण पयलींच्या ह्या लेखक म्हणटा ते प्रमाणे की पयलींचें काम लोक जे हातीन करताले तकलेन करताले आनी आनंद मेळटालो आयजूय आमी तकलेन करतात पूण निश्चितूच तें काम आमी यंत्रान करतात यंत्रान तो आनंद आमचो मारला यंत्रान एक खूब सुंदर सूचक वाक्य हांव घेता आनी हांव थांबता ते म्हणटात यंत्रान आयज कितें केलां आसत यंत्र आमकां सगळ्यांक आवडटा आयच्या काळाची गरजूय आसा पूण ही हुस्क्याची गजाल हांगा निबंधान लेखक ती व्यक्त करतात ते म्हणटात यंत्रान जग ल्हान केलें मनीस पयस गेलो यंत्रान आमी लागीं येतात खरे पूण यंत्रान आमी पयसूय गेल्यात आमी भावनीक नदरेन मनीसपणाच्या नदरेन पयस वचपाक लागल्यात खंय तरी आमचें मनीसपण आयज दिसान दीस आटपाक लागला काय कितें असो एक सुंदर थॉट विचार आमकां ह्या निबंधान मनशाची सुवात मनशाक ह्या निबंधान पळोवपाक मेळटा एकंदरीत हांव म्हणटलो समिधा सारको जो वैचारीक ललित निबंधाचें जें पुस्तक आसा त्या पुस्तकान मनशाची जिविताची खोलाय आमकां दाखयल्या जगण्याची खोलाय आमकां दाखयल्या आनी हो जगण्याचो जगता आसतना आमकां धीर आदार दिता आसतना समाजा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन आनी आमचो बरो विचार आमी जर आपणायत समिधा सारकें पुस्तक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी तर वाचून पचयत जाल्यार आमचो जो हो जो लेखकाचो विचार आसा तो जण एकलो आमच्या जिणेंत आमी त्याचो वापर करतले आमची उदरगत जातलीच आमचो विकास जातलो तेच बरोबर आमच्या समाजाचो बी वैचारीक रितीन विकास जातलो अशें म्हाका हे पुस्तक वाचतकच दिसता मुजरत हे पुस्तक आमी सगळ्यांनी वाचचें आनी पोचोवचें कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका संद दिल्ल्या खातीर हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो मनाकाळजांतल्यान उपकारी आसा देव बरें करूं ओवर टू काजल देव बरें करू सर खरेंच खूप सुंदर आणि अभ्यासपूर्णरित्या तुम्ही आपणाले उलोवप केले वेळाचे बंधन असताना लेगीत संविधान निबंध संग्रहातल्या कितल्याशाच निबंधाचेर तुम्ही खोल भाष्य केले तशेंच रवींद्र बाबाच्या निबंधाच्या प्रतिभेची जी ताक आसा ती नकळत तुमच्या उलोवपांतल्यान सगळ्यांक जाणवली आसतली देखून तुमकां सर चडान चड देव बरें करूं मुखावयली सुत्रां हांव बाय संतोशी बकाल हाचे कडेन दिता देव बरें करूं काजल नमस्कार हांव संतोशी बक्काल आयच्या कार्यावळीचे दुसरे संयोजक आमकां आयच्या सत्रां लाभिल्ले दुसरे उलोवपी जावन आसा भौमानेस्त अभिजीत पागी भौमानेस्त अभिजीत पागी हे मूळ लोलये काणकोणचे ते वेवसायान एक शिक्षक रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर मडगांव हांगा ते शिकयतात तांकां नवें कितें शिकपाची आवड तशीच जिद्द आसा तांकां वाचन करपाक खूब आवडटा तशेंच भांगरभूंयचेर ते सातत्यान काणयो लेख आनी कोंकणी गितां बरयतात तांकां भुरग्यांच्या विश्वांत रावपाक आवडटा अभिजीत पागी हे आयज रवींद्र केळेकर हांच्या तुळशी ह्या नवलिकेचेर भाश्य करतले
नमस्कार. सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार हांव भेटयतां. साहित्यकार हो विचारवंतच आसूंक जाय, खास चिंतपी आनी दुसऱ्यांक चिंतूंक लावपी आसूंक जाय अशें रवींद्र बाब म्हणटाले. पुस्तकाचेर उलोवचे पयलीं म्हाका एक गजाल तुमचे कडेन मुद्दम शेअर करची दिसता, ती म्हणल्यार हांव हरशीं केन्ना वाचतना चडसो नाटक वा कादंबरी वाचपाक घेतां. वाचन जाल्या उपरांत त्या पुस्तकांतले प्रसंग वा घडणूक याद करून ताचेर केन्ना जमता तशें हांव बरयतांय बी. म्हाका वाचनाची आवड लागली ती म्हजे BA शिकतना. त्या वेळार हांव कोंकणी भास पयलेच खेप शिकतालो. म्हाका अजून याद जाता, म्हजो फर्स्ट कोंकणी पेपर हांवें मराठींत बरयला. म्हाका हें सांगन दिसलें. हाचें कारण एकूच की जेन्ना हांव BA आशिल्लो तेन्ना म्हाका खूब कोंकणीचे त्रास जाताले. पूण वाचन केल्यार कितेंय साध्य जाता हें म्हाका सांगपाचें आशिल्लें. आयज ह्या समयार हांव रवींद्र बाबाले तुळशी हे नवलिकेचेर उलयतलों. तर इश्टानो, रवींद्र बाबालें हें पुस्तक जाग प्रकाशनान उजवाडाक हाडलां. रवींद्र बाब वैचारीक चड बरयताले. ताचें बरप वाचतना वेगळीच खोस भोगता. जावं नाटक जावं नवलिका आसूं, तांच्या बरपांत जीव आसा. कारण जेन्ना हांवें रवींद्र बाबाले पुस्तकांतल्यान रवींद्र बाबाक पुस्तकांतल्यान जाणून घेवपाक यत्न केलो, तेन्ना म्हाका तांच्या प्रत्येक उतरांत तांचे जिवीत आनी अणभव दिसून आयले. तुळशी हे नवलिकेचेर उलयतना तांच्या हेर बरपावळीची भास आनी नवलिकेंत वापरिल्ली भास ही सरळ, स्पश्ट आनी सुटसुटीत उतरां वापरिल्ली दिश्टी पडटा. हे नवलिकेंत वट्ट 12 प्रसंग चित्रायल्यात. वाचकांक ही नवलिका वाचतना एक वेगळोच चिमटो काडपाचो यत्न जो आसा रवींद्र बाबान केला. मुखेलपणान हे नवलिकेंत बायल वा बायलांचेर जावपी ते वेळा वयलो आनी घोव मेल्या उपरांत बायले कडेन पळोवपाची समाजाची नदर चित्रावपाचो सुंदरसो यत्न रवींद्र बाबान ह्या नवलिकेंतल्यान केला म्हणपाचें साध्य जाता, जे खऱ्यांनीच वास्तव जावन आयज आमच्या मुखार एक वेगळें चित्र उबें आसा. हे नवलिकेंतली पात्रां रवींद्र बाबान सोबसारकी आनी सवकळीची वापरिल्ल्यान वाचतल्यांक ती चड बरी समजतात. तुळशी हें मुखेल पात्र आनी तेच बरोबर ताच्या बरोबर आशिल्ली हेर पात्रां आनी नवलिकेंत वापरिल्ले प्रसंग तेच बरोबर थंयच्या वाठारांची नांवां म्हणजे गोंयच्या वाठाराची नांवां आमकां चड आपलेपण ह्या नवलिकेक वाचतना दिश्टी पडटा. तुळशी हें सोशीक पात्र हे नवलिकेंत चित्रायलां. सहन करून घेवपी हें पात्र. हे नवलिकेंत तुळशी आपले संवसारांत आयिल्ले मोड झेलपाची तांक आनी निमाणे तिचेर जाल्ले मानसीक परिणाम ह्या नवलिकेंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. तिचे जिणेंत जनप्पा नांवाचें वादळ येता आनी तें वादळ तिच्या अब्रूची नाशाडी करता. आपल्या भावाले बायलेचेर म्हणजे जनप्पा तुळशीचेर वायट नदर दवरून आसता आनी संद साधून एक दीस तो ताजी अब्रू लुटता. हे सगळे प्रसंग आनी बायलेची अस्तुरेची काणी आनी त्या समाजा भितर एक चिड्डल्ली बायल मनीस ताजें एक वेगळी काणी जी आसा तो सांगपाचो यत्न रवींद्र बाबान बेस बरें प्रसंगांतल्यान मांडला. मुखाल्ले सुवातेर ह्या नवलिकेंतल्यान रवींद्र बाबान बायलेक वेगळेच तरेन पळयतना एक समाज जो आसा तो आमच्या मुखार दवरला. समाजांत बायल ही सोशीक. नवलिकेंत दादलो बायलेक त्रास करता, तेच बरोबर बायलूय बायलेक वेगळेच नदरेन वागणूक दितना पळोवपाक मेळ्ळा. म्हणजे ह्या नवलिकेंत जें आयलां तेच प्रसंग हांव तुमच्या मुखार दवरले. रवींद्र बाबान तुळशी ह्या पात्राच्या माध्यमांतल्यान समाजाक जागृत आनी मानसीक परिस्थिती समजावन सांगपाचो यत्न बेस बरो केला. आपल्या धुवेचे शिक्षणा खातीर म्हणजे तुळशी हें मुखेल पात्रच, पूण ते पात्राची काणी जी आसा ताजी धूव म्हणजे नलू हें पात्र जें आसा काणी सांगता आनी ते काणी सांगतना आपल्या आवयचेर जाल्ले अत्याचार आनी
त्याच्या भुरगेपणात सोसून घेतिल्ले कितलेशेच अत्याचार जे आसात ते मांडपाचो यत्न करता. आपल्या धुवेचेर शिक्षणा खातीर पयसो, घरा खातीर पयसो, काडिल्लें रीण आनी तिची ह्या सगळ्या गजालीक लागून जाल्ली अवतिकाय नलू आपल्या काणयेंतल्यान सांगता. नलू हे पात्र ही काणी आमकां सांगता. आपल्या आवयची काणी सांगतना सोशिल्ले त्रास आनी वेगवेगळे प्रसंग ते हे काणयेंतल्यान आमकां सांगपाचो यत्न करता. बापूय ल्हानपणांत भायर पडलो आनी आवय त्रासांत पडली त्या वेळार नलूक हातूंतलें चड कांय घडये समजनासलें आनी जेन्ना समजलें तो म्हणसर बरोच वेळ जाल्लो. तुळशीक आनीक एक भंय आशिल्ली ती म्हळ्यार नलुली. कारण तिची धूव जी आसा ती वयार आयिल्ली आनी जे तरेन जनप्पान आपल्या कुडीचो वापर करून घेतलो वा आपल्या कडेन संबंध दवरलो वा आपले शीळ काडून घेतले, तशे तरेची भंय जी आसा तिका दिसताली. कारण आपले वयार आयिल्ल्या चलयेक सुद्दां असोच कोण तरी जनप्पा घडये ताचें शीळ काडून ताची अब्रू लुट्टलो हो तिका हुस्को आशिल्लो. 12व्या प्रसंगात म्हणजे निमण्या प्रसंगात कितें सांगलां तें तुमकां हांव सांगता. निमण्या प्रसंगांत तुळशी पिशें जाता आनी ताचें कारण म्हटल्यार ते खूब कितें सोसून आयिल्लें आसता. बरे मनीस मेळटात ताका वाटेर, दोतोर ताचो सामको लागींचो आसता. हातूंत एक दोतोर पात्र आसा तो सामको लागींचो आसता, जो निमाणे कडेन सोडून वता. म्हणजे कांय समाजाच्या वृत्तीक लागून, समाजाच्या विचारसरणेक लागून तो तुळशी कडल्यान पयस वता आनी वा कामा खातीर पयस गेल्लो आसता. पयस वता आनी जेन्ना तो परतो येता तुळशी म्हऱ्यान तेन्ना तुळशीक सगळेच मनीस वा सगळीच समाजांतली दोंगा पोंगा वा पात्रां म्हणूं येता ती सगळीच ताका जनप्पाच दिश्टी पडटात आनी तें तुळशी जी आसा ते पिशें कशें जावन धांवता. नलू ताका समजावपाचो यत्न करता पूण निमणे ताच्या तकलेर खूब परिणाम जाल्ल्या कारणान ही नवलिका हांगा सोंपता आनी जो दोतोर आसा तिची अवतिकाय पळोवन दोतोराच्या दोळ्यांत दुख्खां येता. इश्टानो, हे पुस्तक घेवपा फाटलें कारण म्हणल्यार म्हाका नवलिका, कादंबरी, काणयो, कथानक, नाटक ह्या गजालीन म्हाका खूब आवड आसा. आनी जेन्ना पुस्तक खंयचें नवें आयलें वा खंयचें पयलींचें पुस्तक मेळ्ळें, तुळशी पुस्तक आमच्या लायब्ररींतल्यान हांवें जेन्ना इश्यू केलें 2 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव जॉयन जालो तेन्ना म्हाका हांवें कित्याक घेतलें तेवूय सांगता. हांव रविंद्र बाब केळेकरांच्या नांवा खाला चलपी शाळेंत शिकयता आनी म्हाका तांच्या बद्दल आनी तांच्या साहित्या बद्दल जाणून घेवपाची रूच लागली आनी ओडी लागली आनी ताच्या कारणान हांवें निश्चय केला की तांच्या जन्मशताब्दीक म्हणजे 100 वर्सां जयंती कडेन पावता म्हणसर हांव ताची सगळीं पुस्तकां जितली म्हाका मेळटली तितली वाचपाचो हांव यत्न करतलों. हे नवलिकेची भास सादी सरळ सोपी. तुम्ही सगळ्यांनी रवींद्र बाबाक जाणून घेवपाक ताचें साहित्य मुद्रत वाचचें. हांवें हो वावर सुरू केला, तुम्ही तो वावर सुरू करचो हेच निमणें तुमचे कडेन मागता. देव बरें करूं. सर, तुमचें उलोवप खूब सुंदर तरेन जालें. तुळशी नवलिकेच्या माध्यमांतल्यान एका बायलेचे उमाळे आनी समाजान तिचें स्थान वाचकां मुखार मांडलें. तशेंच मध्यम वर्गांतल्या एका बायलेची वळख वाचकांक करून दिली. तुमी तुमचें मत सोंप्या आनी सुटसुटीत तरेन मांडलें म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तर आयच्या सत्रांतले तिसरे आनी निमाणे उलोवपी जावन आसा रजत अशोक हेगडे.
भोमानेस रजत अशोक हेगडे हे मूळ मडगावचे. ते आधी पुस्तक परीक्षक आणि आता युवा लेखक म्हणून वळखतात. तांच्यांनी पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयांत BA पदवी जोडल्या. सरकारी महाविद्यालय केपे हांगा MA केल्या. तशेंच GVM कॉलेज ऑफ एज्युकेशन हांगा सद्याक ते BEdचे शिक्षण घेतात. तांकां कविता लेखन, कथा लेखन, पुस्तक परीक्षण, प्रवास वर्णन, पठकथा लेखन या साहित्य प्रकारांची खूप आवड आसा. भांगरभूंय दिसाळ्यांत तशेंच म्हयन्याळांनी तांच्यो कविता, पुस्तक परीक्षणां आनी कथा प्रकाशीत जाल्यात. गोमंत कला असोसिएशन, गोवा कोंकणी अकादमी आयोजीत युवा साहित्य संमेलन, दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र, कविता ट्रस्ट सारख्या संस्थांनी आयोजीत केल्ल्या सर्तींनी तांणी जायती इनामां जोडल्यात. तशेंच कोंकणी भास संबंधीत विशयाचेर साबार परिसंवादांनी आनी कार्यशाळांनी वांटो घेतला. आयच्या ह्या सत्रांत ते रवींद्र केळेकार हांच्या सांगाती या निबंध संग्रहाचेर भाश्य करतले. तांचो विशय जावन आसा रवींद्र केळेकार हांच्या सांगातींतले जिविताचे तत्वगिन्यान. सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. हांगा उपस्थित आशिल्ले मानेस्त तशेंच फेसबुक आणि युट्यूबार जोडून आशिल्ले प्रेक्षक आणि आस्वादक, तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. इश्टानो, सगळ्यात पयलीं कोंकणी भाशा मंडळ आणि कोंकणी वाचन विश्व हांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण ह्या विशयाचेर आयच्या दिसा म्हाका अभ्यास करपाची आनी म्हजे विचार मांडपाची एक संद तांणी म्हाका दिली. इश्टानो, कोंकणी साहित्याच्या मळार रवींद्र केळेकार हांणी भोव मोलादीक अशें योगदान दिलां. तुमकां खबर आसा की आधुनीक कोंकणी साहित्याची सुरवात शणै बाबासून जाली आनी शणै बाबा कडल्यान प्रेरणा घेवन रवींद्र केळेकारान तांचो जो भोव मोलादीक वावर आशिल्लो तो मुखार व्हेलो. तुमकां खबर आसा की रवींद्र केळेकार हांचे वाचन जे आसा ते अखंड आशिल्ले आनी हाचेच पडिबींब तुमकां तांच्या साहित्यांत पळोवपाक मेळटा. आपल्या प्रतिभेंतल्यान, आपल्या कल्पनेंतल्यान, आपल्या अभ्यासांतल्यान तांणी अनेक आनी दर्जेदार साहित्याची निर्मणी केली. आपल्या आणि खासा करून निबंध ह्या साहित्य प्रकारान तांणी खुबशे नवे आणि आधुनिक स्वरूपाचे प्रयोग केले. तांच्या साहित्यात साहित्यिक मूल्य तर आसाच, पण त्या भायर जिविताचे तत्वगिन्यान आमकां भोव मोठे संख्येन पळोवपाक मेळटा. तांच्या साहित्यात एक वैचारीक बसका आसा आनी हाचे उदाहरण दिवपाची म्हाका वेगळी अशी गरज ना, कारण नरेश बाब नायक आणि अभिजित बाब पागी हांणी सुंदर पद्धतीन ताचेर उजवाड घाला. समिदा ह्या पुस्तकाचे नरेश बाबान उल्लेख केल्लो. तशेच तरेचे अनेक वैचारीक निबंध संग्रह तांचे तुमकां पळोवपाक मेळटा. देखीक उजवाडाचे सूर, मागीर सांगाती, समिदा, वेळेवयल्यो भुलो, मागीर अथांबो, मागीर घुसपल्ले जानवे अशी कितलीशीच पुस्तकां तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तुळशी सारकिल्ली जी नवलिका आसा ती स्त्री संघर्षाचेर भोव बरे पद्धतीन जी आसा ती उजवाड घालता. अभिजित बाबान हाचेर सुंदर आपले विचार मांडिल्ले आसा. आता म्हजो जो विशय आसा तो म्हणल्यार रवींद्र केळेकार हांच्या सांगाती ह्या वैचारीक निबंध संग्रहात जिविताचे तत्वगिन्यान आमकां कशे पद्धतीन पळोवपाक मेळटा हें हांव आतां तुमच्या मुखार सांगता. तुमच्या मुखार आतां हांव एक प्रेझेंटेशन प्रेझेंट करता, कारण ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांतल्यान जर हो विशय मांडलो जाल्यार तो खूब प्रभावीपणान तुमचे मेरेन पावतलो आनी खूब बरी चर्चा ह्या विशयाचेर जातली. आता हांव तुमच्या मुखार म्हजी स्क्रीन प्रेझेंट करता. तर इश्टानो, हो आसा म्हजो विशय रवींद्र केळेकारांच्या सांगातीतले जिविताचे तत्वगिन्यान. सांगाती ह्या वैचारीक निबंध संग्रहान आमकां जिविताचे तत्वगिन्यान कशे पद्धतीन पळोवपाक मेळटा हाचेर उजवाड घालपाचो हांगा प्रयत्न केला, हाचो एक सोद घेवपाचो हांगा प्रयत्न केला. विशयाची थोडीशी मांडावळ हांगा करता. सुरवातेक प्रस्तावना आनी विशय प्रवेश म्हणल्यार विशयाची फाटभूंय आनी विशयाची थोडी भोव वळख तुमकां करून दिता. उपरांत सांगाती ह्या वैचारीक निबंध संग्रहात आमकां जिविताचे तत्वगिन्यान कशा पद्धतीन पळोवपाक मेळटा हाचेर देखी सयत उजवाड घालपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. आनी निष्कर्श म्हणल्यार ह्या पुस्तकाची भाशा शैली, ह्या पुस्तकाची निवेदन शैली, ह्या पुस्तकातले विचार
आणि जी दुसरे जे आंगां आसा ताचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न आसतलो आणि निमणे कडेन समारोप करता आसतना रवींद्र केळकार हांच्या पुराय साहित्याचेर थोडे भोव विचार मांडपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. इश्टानो, गद्य स्वरुपात कमीत कमी उतरां आणि चडांत चड अर्थ सुचोवपाचो हो जो म्हत्वपूर्ण गुण आशिल्लो तो रवींद्र बाब हांच्या साहित्यांत आमकां पळोवपाक मेळटा. आणि हाचीच एक देख, हाचीच एक गवाय म्हणल्यार सांगाती हो निबंध संग्रह. आता सांगाती ह्या संग्रहात भितर जिविताचें तत्वगिन्यान कशें आयलां तें आमी पळोवया. पूण विशया कडेन वचचे पयलीं सादारण तत्वगिन्यान म्हणल्यार कितें, तत्वगिन्यान ह्या उतराची परिभाषा कितें ही थोडी भोव हांव हांगा मांडटा. तत्वगिन्यान हाका आमी इंग्लिशेन फिलॉसॉफी अशें म्हणटात. हे उतर तुमकां घडये नवें न्ही, हे तुमी उतर खूब फाटी आयकलां जातलें. आता फिलॉसॉफी ह्या उतराची हे उतर जे आसा ते दोन उतरां पासून घडलां. फिलो आणि सोफिया हे ग्रीक उतर आसा. फिलो हाचो अर्थ आसा प्रेम आणि सोफिया हाचो अर्थ जाता गिन्यान. गिन्यान वा बुदवंतकाय अशे तरेन आमी ते घेवपाक जाता. आता जी तत्वां मनीस आपणायता आणि त्या तत्वानुसार विचार करून तो जगता अशे तरेन आमी तत्वगिन्यानाची एक सादी सोपी व्याख्या करपाक जाता. ही शास्त्रीय म्हायती न्ही, पण थोडीशी व्याख्या करपाचो हांगा प्रयत्न केला. आता हो विचार सांगाती ह्या निबंध संग्रहात कसो आयला तो आमी जाणून घेवया. पूण सांगातीची मुळावी वळख हांव हांगा करता. सांगाती हे पुस्तक 1977 वर्सा जाग प्रकाशनान उजवाडाक हाडला. हे वैचारीक निबंध संग्रह आसा आणि हातून रवींद्र केळकारान खूब अशे वैचारीक निबंध बरयल्या जे आमच्या दिसपट्टे जिवितांत आमकां खूब म्हत्वाचे आसा. ताचेर आमी थोडी भोव आता चर्चा करूया. तर सांगाती ह्या उतराचो अर्थ जर आमी सोदपाक गेले ताचो अर्थ वांगडी असो जाता. ह्या पुस्तकाचो जे माथाळो आसा सांगाती ताचो अर्थ आमी वांगडी असो जाता. आता हो वांगडी कोण असो प्रश्न वाचकाक येवप स्वाभाविक आसा. तर हो वांगडी हो सांगाती म्हणल्यार ह्या पुस्तकातले विचार जे आमच्या जिवितांत आमकां दिसपट्टे जिवितांत आमकां आदार दियत रावता, आमकां सांगात दियत रावता. आता असले विचारांक आमी एनेक्डॉट्स अशें म्हणटात. जे लेखकान हांगा लेखन केलां असले विचाराक आमी एनेक्डॉट्स म्हणटा. एनेक्डॉट्स म्हणल्यार कितें, आयकीव गजाल वा एका ल्हानशा प्रसंगाचें रसाळ वर्णन. एक खंयचीय गजालीचें जेन्ना आमी रसाळ पद्दतीन वर्णन करता वा ताची जेन्ना मांडणी करता ताका आमी एनेक्डॉट्स अशें म्हणटा. आता ह्या संग्रहा भितर आमकां अति लघु निबंध म्हणल्यार खूब ल्हान आकाराचे निबंध म्हणल्यार एक वळी भितर जो निबंध बरयला ताचें आमकां दर्शन घडटा. त्या भायर दीर्घ स्वरुपाचे निबंध, दीर्घ स्वरूप म्हणल्यार खूब लांब, 1 पान 2 पान 3 पान अशे मेरेन वचपी दीर्घ स्वरुपाचे निबंधाचे आमकां हातून दर्शन घडटा. पूण अति लघु निबंध आसूं वा दीर्घ स्वरुपाचे निबंध आसूं हातून आमकां लेखकाची एक वैचारीक बसका वा एक वैचारीक पद्दतीन हाची केल्ली मांडणी ही आमकां पळोवपाक मेळटा. हो गुण ह्या पुस्तकान खूब मोठ्या प्रमाणान म्हाका जेन्ना वाचलो तेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणान पळोवपाक मेळ्ळो. आता इश्टानो, हांगा सांगातीतले जिविताचे तत्वगिन्यान कशा पद्दतीन आयलां हांवें हाचे कांय गट केला. म्हणल्यार मनीस आनी जीण हाच्या संदर्भात लेखकान कितें बरयलां, खंयचे निबंध आसा ताचेर थोडोसो विचार घालपाचो प्रयत्न केला. मनीस आनी समाज, समाजा भितर मनीस वावुरतना खंयच्यो खंयच्यो गजाली ताका लक्षांत येता, कशे तरेन तो समाजान वावुरता हाचेर थोडोसो उजवाड घालपाचो प्रयत्न केला. आनी मनीस आनी काळ, काळाचो कितें ताच्या जिवितांत प्रभाव जाता हाचेरूय थोडी भोव तुमचे मुखार विचार मांडटलो. तर सुरवात करूया. कांय देखी सयत हांव तुमकां हाचे बद्दल म्हायती सांगता. मनीस आनी जीण. इश्टानो, मनीस जगता आसतना ताचे जिणेंत कितें ना कितें तरी ध्येय आसता. म्हणल्यार कसले ना कसले तरी प्रयोजन धरून तो जगता. जगपा खातीर कितें तरी हेतू आसता, कितें तरी इंटेन्शन आसता. आनी हाकाच लागून तो आपल्या दिसपट्टे जिणेंत वावरत आसता. ते यश प्राप्ती आसपाक शकता, अर्थ प्राप्ती आसपाक शकता. हांव देख दिली जाल्यार भुरगीं बरी नोकरी मेळची म्हूण शिकता, मागीर तरणाटे बरो पयसो मेळचो वा एक मनाक एक आत्मसमाधान मेळचें म्हूण ते काम करतात. आवय बापूय आपल्या भुरग्याक बरो फुडार मेळचो म्हणून काम करतात. हे आमचे जगपा फाटले हेतू, आमी कितें तरी प्रयोजन घेवन आमी जगतात. आनी हाचो कारण कितें तर आमच्यो ज्यो गरजो आसा, दिसपट्ट्यो जिणेच्यो गरजो आसा त्यो पुराय करप. हे पुराय करपाच्या हेतून आमी जगतात.
ह्याच विशयाक धरून लेखकान एक सुंदर पद्धतीचो हांगा विचार मांडला. हांवें स्क्रिनीचेर मुद्दम ताची मांडणी केल्या. ते लेखक म्हणटा, आमच्यो सगळ्यो गरजो केन्नाच भागूंक जायना. आता जे हांवें सांगले थंय तुमकां थोडो भोव विरोधाभास दिसतलो की लेखकान हें अशें कशें कितें बरयलां. पूण ह्या हाचे फाटल्यान एक खूब मोठो विचार आमकां पळोवपाक मेळटा. इश्टानो, आमच्यो गरजो भागोवप हो आमच्या जगपा फाटलें प्रयोजन. जर आमच्यो सगळ्यो गरजो आयत्यो अश्यो भागपाक लागल्यो जाल्यार आमच्या जगपा फाटलो काय हेतूच उरचो ना. आमकां कितें करपाक जाय हाची जाणीवूच उरची ना. सगळें आयतेच मेळटलें. देखून आमचो जगपा फाटी जो हेतू आसा तो पुराय करपा खातीर जे आमी कश्ट घेता, जे आमी काम करता, जी आमी तकालस घेता, ताजे जे समाधान निमणे कडेन आमकां मेळटा ते घडये आमकां मेळचे ना. म्हणून लेखक म्हणटा की आमच्यो सगळ्यो गरजो केन्नाच भागूंक जायना. कारण गरजो भागोवपा खातीर आमी खूब कश्ट करता, आमी खूब त्रास काडटा, आनी जेन्ना ती गरज आमची भागता तेन्ना आपणे केल्ल्या कश्टाचे एक समाधान आपणाक मेळटा. हाचेरूच लेखक हांगा उजवाड घालता. तर हे आशिल्ले मनीस आनी जीण हाच्या संदर्भात. आता दुसरो गट आमी पळोवया, मनीस आनी समाज. मॅन इज अ सोशल एनिमल असो एक इंग्लिशेन अशी एक म्हण आसा. म्हणल्यार मनीस हो एक समाजीक प्राणी. समाजातल्या लोकां बरोबर मेळप, तांचे कडेन उलोवप, तांचे बरोबर व्यवहार करप, अशे कितलेशेच गुण आमी समाजान पळयता. जायते फावटी आमकां एकामेका कडेन व्यवहार करपाक कसले तरी कारण लागता. म्हणल्यार कारण ना शिवाय आमी कोणा कडेन उलयना अशे कितलेशे फावटी आमकां गुण पळोवपाक मेळटा. पूण लेखक हांगा म्हणटा की पेरा जायनाशिल्ल्या पेरीक भुरगीं लेगीत पात्रायना. हाचो दोन नदरेंतल्यान आमी अर्थ काडपाक जाता. हांवें जेन्ना अभ्यास केलो तेन्ना हांव सकारात्मक नदरेंतल्यान आनी नकारात्मक नदरेंतल्यान हाचो अर्थ कशे पद्दतीन येता ते हांव तुमच्या मुखार मांडटा. तर पयलीं आमी पळोवया नकारात्मक नदरेंतल्यान हे कशें आसा. पेरा जायनाशिल्ले पेरीक भुरगीं लेगीत पात्रायना. म्हणल्यार ज्या मनशा कडेन घडये कोणाक फायदो जायना, घडये ताचे कडेन कोण वचना, असोय ताचो एक नदरेंतल्यान अर्थ काडपाक जाता. दुसरो अर्थ आसा तो सकारात्मक. म्हणल्यार व्यक्तिगत पावंड्याचेर जर हांव समाजान वावर करता, जर हांव समाजान रावता जाल्यार हांव म्हाका स्वताक अशे तरेन तयार करतलो की हांव म्हज्या आनी म्हज्या समाजाच्या कामाक येतलो. हांव स्वताक अशे तरेन शिक्षण दितलो, अशे तरेन वावर करतलो जातूंतल्यान म्हज्या समाजाक फायदो जातलो, तातूंतल्यान म्हज्या लोकांक फायदो जातलो. अशेय तरेन आमी हाचो अर्थ घेवपाक जाता. जेन्ना तुमी हें पुस्तक वाचतले जेन्ना तातूंतल्यान तुमकां खुबशे अर्थ मेळटले. घडये हांव हांगा सांगता तेच अर्थ न्ही, पूण खूब तुमचे स्वताचे अर्थ तुमी मांडपाक शकतले. तर मनीस आनी समाज ह्या संदर्भात हो दुसरो गट आशिल्लो. तिसऱ्या गटा कडेन आमी या, मनीस आनी काळ. आता मनीस हो काळाक धरून जगता. भूतकाळ, वर्तमान काळ, भविष्य काळ अशे 3 काळाक धरून तो जगता. पूण खऱ्या अर्थान मनीस खंयच्या काळात जगता हाचेर प्रश्न पडटा. कांय फावटी तो भूतकाळात घडिल्ल्योच गजाली येवजीत रावता. म्हणल्यार पयलीं म्हजे बरोबर अशें जालें म्हणून हांव निराश जाला अशे तरेन. आनी हाचो खंय तरी ताच्या वर्तमानाचेर परिणाम जाता. म्हणल्यार खुबश्या फावटी आमी पयलींच्योच गजाली घेवन बसता, पूण ताचो खंय तरी आमच्या आज जे वर्तमान आसा ताचेर परिणाम जाता. जाल्यार कांय फावटी तो भविश्याचो हुस्को उक्तायता. म्हणल्यार आपले फुडार कसो, आपले फ्युचर आपणे कशें करचें अशेच तरेन तो चिंतत आसता. हाका लागून आपल्या वर्तमानातले कितलेशेच खीण तो वगडायता. बऱ्यो गजाली वर्तमानात जे आनंद मेळटा, जे सूख मेळटा, जे कितलेशे बरे खीण ताजे जिवितांत येता ते तो वगडायता. बरोवपी ह्याच मुद्द्याक हात घालता आनी आपले विचार हांगा मांडटा. लेखक बरयता, संवसारांत आतां कितले दीस रावचे पडटले कोण सांगतलो. खूब वर्सां आसुये, घडये आयचोच दीस आसुये. हांगा लेखकान जिविता बद्दल खूब खोलायेन एक विचार मांडला. लेखक म्हणटा की आमी आमच्या ह्या वर्तमान खिणाक खासा करून जगपाक जाय. कारण फाटल्यो ज्यो गजाली आसा त्यो गेल्यो, ताचेर चिंतून आतां कांयच फायदो ना. पूण वर्तमान आसा, वर्तमानान आमी नवें काम करपाक जाय. भविश्याचो हुस्को करून फायदो ना. कारण जे आज वर्तमान आसा तातूंत जर आमी बरें केलें जाल्यार भविश्य बरें जातलें. अशे तरेन मनीस आनी काळ हाका धरून लेखक आपलो एक सुंदर विचार आमच्या मुखार मांडटा. हांवें कांय थोड्योच लेखी घेतल्या, पूण जेन्ना तुमी हे सांगाती हें पुस्तक वाचतले तेन्ना तुमकां खुबशे अशे निबंध मेळटले जे तुमच्या काळजाक हात घालतले, जे खऱ्यांनीच तुमकां दिसतले की हय बाबा जिवितांत अशें घडटा. हाचेर तुमी अभ्यास करपाक जाता. आनी एक म्हाका हांगा
रवींद्र बाबाचो एक निबंध याद जाता, तो हांवें हांगा मांडना, पूण हांगा बेश्टो उल्लेख करता. लेखक मनशाच्या जिवितात 6 तरेची दुःखां आसा अशें म्हणटा. तातूंत जल्म, म्हातारपण, पिडा आनी मरण ही 4 जी आसा ती कुडीची दुःखां, आनी जाय आशिल्लें मेळप ना आनी नाका आशिल्लें मेळप ही मनाची दुःखां. आतां हांगा लेखकान एक सुंदर पद्दतीचो एक प्रयोग केला, म्हणल्यार जल्म, म्हातारपण, पिडा आनी मरण हे तर जिवितांत येवपाकूच जाय, हे सगळ्यांच्या जिवितांत येताच. हाका कोण अशें ना म्हणपाक शकना, ते येताच. पूण जाय आशिल्लें मेळप ना आनी नाका आशिल्लें मेळप, म्हणल्यार जाय आशिल्लें जेन्ना आमकां मेळना तेन्ना आमकां खूब राग येता, तेन्ना आमचेरूच आमकां खूब तिडक येता की कित्याक आपणाक हें मेळना. पूण आनी जेन्ना नाका आशिल्लें मेळटा तेन्नाय बी आमकां हीच भावना निर्माण जाता. पूण लेखक म्हणटा की ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो जिविताचो एक भाग आसा, त्यो जिवितांत येता आनी आमी तांचो स्विकार करपाक जाय. जेन्ना आमी तांचो स्विकार करतले आनी जेन्ना आमी तांकां तोंड दितले, म्हणल्यार फेस करतले, तेन्नाच खंय तरी आमच्या जिविताचें सार्थक जातलें, तेन्नाच खंय तरी आमी आमचें जिवीत बरे पद्दतीन जगपाक पावतले. ना जाल्यार आमी आमचे कितलेशेच बरे खीण जे आसात जिवितांतले ते आमचे अशेंच वतले, ते आमकां फुडें केन्नाच घडये मेळचे ना. देखून आयच्या खिणान आमी जगपाक जाय. इश्टानो, सांगातींतले हांवें थोडेशे निबंध तुमच्या मेरेन मांडले, जातून जिवीत, मनीस आनी जीण, मनीस आनी समाज आनी मनीस आनी काळ हाका धरून कांय निबंधाचो हांवें उल्लेख केलो. आतां ह्या सांगातींतले पुराय निश्कर्श कितें तो हांव तुमच्या मुखार मांडटा. म्हणल्यार कन्क्लुजन, हें पुस्तक वाचतकच म्हाका कितें मेळ्ळें तें हांव तुमकां सांगता. पयली गजाल म्हणल्यार जिविता कडेन पळोवपाची एक वेगळी नदर. रवींद्र बाबाचे जर निबंध तुम्ही ह्या संग्रहान वाचले जाल्यार तुमकांय बी जिविता कडेन पळोवपाची एक वेगळी नदर मेळटली, एक सकारात्मक नदर तुमचे मदीं निर्माण जातली. तुमकां घडये दिसतले की ह्यो गजाली खुबश्यो आपणे खऱ्यांनी पळयल्या, त्यो गजाली घडये तुमी ह्या निबंध संग्रहान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो, एक वेगळी नदर तुमकां मेळटली. दुसरो मुद्दो आसा अलंकारीक भास. अलंकारीक भास म्हणटा तेन्ना फक्त विचारूच लेखकान हांगा बरोवना, पूण त्या विचारांची बांदावळ जी आसा, म्हणल्यार ताची रचणूक जी आसा ती खूब अलंकारीक भाशेन निर्माण केल्या. म्हणल्यार ती वाचतनाच अशी मोवाळ भास आसा की जी तुमच्या काळजाक हात घालता. देखीक हांवें म्हणलें की पेरां जायनाशिल्ले पेरीक भुरगीं लेगीत फातरना, ही एक आसा. मागीर मोग फातरीचेय लोणी करता, अशे तरेचे एक विचार लेखकान मांडला. म्हणल्यार तुम्ही पळयात की विचाराची खोलाय तरी आसाच, पूण भाशेची बांदावळी अशे तरेन आसा की वाचतनाच ती खूब आकर्षित दिसता. ती उतरां जी आसा ती खूब आकर्षित दिसता. तर अलंकारीक भाशेचे आमकां हातून. आतां तिसरो आनी चवथो जो मुद्दो आसा तो फकत सांगाती पुरतो न्ही, तर तो पुराय लेखकाच्या साहित्याक धरून आसा. तिसरो मुद्दो विशय विविधताय. विशय विविधताय म्हणल्यार कितें? फकत एकाच पद्दतीचे विशय लेखकान हाताळूं ना, तर खुबशे विशय, अनेक पद्दतीचे विशय तांणी हाताळ्ळे, नवे नवे विशय हाताळ्ळे. जर तुम्ही इतिहासाचे विद्यार्थी आसा, जर तुम्ही इतिहासाचे जर मोगी आसा जाल्यार महाभारत, गांधीजीच्या संदर्भात तुम्ही रवींद्र बाबाचे लेखन वाचचे, ताजी निर्मिणी तांणी केल्या. जर तुमकां एस्ट्रॉनॉमी, सायन्स आनी विज्ञान सारकिले विशय लागींचे दिसतात जाल्यार ब्रह्मांडातले तांडव सारकिले एक पुस्तक जे लेखकान सुंदर पद्दतीन बरयला तें तुम्ही वाचचें. जर तुम्ही भाशेच्या संदर्भात जर तुमकां अभ्यास करपाचो आसत, जर लिंग्विस्टीक नदरेंतल्यान अभ्यास करपाचो आसत जाल्यार भोवभाशीक भारतांत भाशेचे समाजशास्त्र हे नावाचे पुस्तक तुम्ही पळोवचें. कारण हातून लेखकान भारतीय भासांची उत्पत्ती, भारतीय भासांचो उगम आनी आधुनीक स्थिती, तांची आधुनीक स्थिती हाचेर भाश्य केलां. जर तुमकां प्रवास वर्णन, जर सैमाचेर समज वाचपाक आवडटा, प्रवास वर्णन वाचपाक आवडटा जाल्यार हिमालयांत म्हाका उल्लेख करपाची गरज ना, ते सगळ्यांक खबर आसा, ते तुम्ही पळोवचें. अशेंच जर स्त्री संघर्ष हाचेर तुमकां अभ्यास करपाक जाय, हाचे विशीं तुमकां जाणून घेवपाक जाय जाल्यार जशें अभिजीत सरान हांगा जसो आपलो पेपर मांडलो, तुळशी नावाची नवलिका तुम्ही वाचून पळोवची, तातूंत तुमकां हो विशय बरे पद्दतीन कळटलो. तर तुम्ही पळोवपाक शकता की लेखकान विशय, अनेक विशय हाताळ्ळे, खूब नवे नवे विशय हाताळ्ळे, आनी होच तांच्या म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो गुण आसा, हो एक पॉझिटिव्ह गुण आसा, तो हांगा मांडपाक जाय. आता चवथो मुद्दो जो आसा तो समाज जागृताय. आता लेखक जेन्ना बरयता तेन्ना समाज जागृताय हो एक हेतू आसता, समाजाक कितें तरी नवें दिवप आनी समाजाक जागृत करप. रवींद्र केळकारान हो विशय खूब सुंदर पद्दतीन हाताळ्ळा, कारण सांगातीनूच न्ही तर समिधा
वेळेवयल्यो भुलो, मागीर तुळशीन सुद्धा एक नदरेंतल्यान समाज जागृताय केल्या. खूप बरे पद्दतीन हो विषय हाताळ्ळो आनी खासा करून निबंध ह्या साहित्य प्रकारांतल्यान. इश्टानो, जशे दामोदर मावजो हांणी कथेंतल्यान समाज जागृताय केली, जशी मनोहरराय सरदेसायान आपल्या कवितेंतल्यान समाज जागृताय केली, जशी पुंडलीक नायकान आपल्या नाटकांतल्यान समाज जागृताय केली, जशी महाबळेश्वर सैलान आपल्या कादंबरींतल्यान समाज जागृताय केली, तशेंच रविंद्र केळेकार हांणी आपल्या निबंधांतल्यान समाज जागृताय केली, तशेंच आपल्या हेर साहित्यांतल्यानूय समाजाक कितें तरी नवें दिवपाचो प्रयत्न केलो. हातून मात लेगीत दुबाव ना. आनी म्हाका इतलेंच सांगून सोंपोवपाचें आसा, कोंकणी भाशा मंडळान तशेंच कोंकणी वाचन विश्वान म्हाका हांगा उलोवपाची एक संद दिली म्हणून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडलीं सुत्रां हांव संयोजका कडेन सोंपयतां. देव बरें करूं. रजत, तुवें प्रभावीपणान पटोवन दिलें की रवींद्र बाबांचें साहित्य म्हणल्यार तत्वगिन्यानाचो महासागर. रवींद्र बाबांनी जें वाचलां, अनुभवलां तें सगळें तांच्या साहित्यांतल्यान वाचूंक मेळटा. खरेंच, देव बरें करूं. रवींद्र केळेकारांचें बरप म्हणल्यार एक साधनच. तांचे निबंध सदांच तत्वाक धरून आसता, तशेंच वाचतल्यांक एक उर्बा दिता. रवींद्र बाबांचे विचार कितले वेव्हार कुशळ आशिल्ले हे आयच्या मानेस्तांनी दाखोवन दिले. हेच विचार दर एकल्यान स्वताच्या जिणेन आपणावपाक जाय. तर आयच्या सत्रांत वांटेकार जाल्ले उलोवप्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखार ह्या साहित्याच्या मळार तुमचे कडल्यान खूब कितें नवें शिकपाची संद मेळटली अशी हांव आस्त बाळगितां. सगळ्यांक एक सुचोवणी. कोंकणी वाचन विश्व 24 मार्च ह्या दिसा कोंकणीतल्या पर्यावरणीय साहित्याचेर चर्चा ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. सगळ्यांनी मुजरत हाजीर रावचें. देव बरें करूं. तर इश्टानो, वेळ जाल्लो आसा. ही कार्यावळ यशस्वी केल्ल्या खातीर सगळ्यांक परबीं भेटयता. काजल बाय, तुकांय दिनवास. तुवें सुंदर रितीन आयचें सत्र सांबाळ्ळें. सगळ्यांक देव बरें करूं. कार्यावळ हांगाच सोंपली अशें हांव जाहीर करतां. देव बरें करूं.